हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू चॅनल. सो कशें आहे तुम्ही? सो एक वेरी इम्पॉर्टंट अपडेट हा. आता तुमकां खबर आसतलें क्विटचें सिट्युएशन कितें जालें तें. काल क्विट एअरपोर्टार मिसायल अटॅक जालो आनी बरो व्हडलो लॉस येयला क्विट कंट्री. हेच भशेन दुबय पासून चोय तेंच्यांनी ड्रोन अटॅक केलो जो दुबय फेरमाउंट हॉटेल आहा थिंगाय लॉस जावं बॅरीन, कतर, सावदी हे गल्फ कंट्रीन आतां इरानान अटॅक केलो आहा. ओके, सो आतां सद्या क्विट आमगे सिट्युएशन सगल्यांगेलें ओके आहा. आमी बरें सेफ आहाय, कांय प्रॉब्लम ना. तुमी मातसो पॅनीक जायना कांय. सगळें बरें आहा म्हणटू आमी काम कोत्ताय चोय बरे भशेन सगळें ओके आहा, सगळें सारकें चलता. जस्ट एअरपोर्ट मे बी फ्लायट आहाय ते कॅन्सील जाले आसतले. आज जरी तर तुमी गोंया आसतना क्विट येवपा आहाय ओ दुबय वचपा आहाय, कतर, सावदी, बॅरीन हितूर वचपा आहाय जाल्यार तुमगे फ्लायटा हें सारकें चॅक कर. कित्याक जायतेनी फ्लायट डिले जालो आहाय दुबय वचपाचें, जावं गल्फ एअर, जावं दुसरें इंडिगो, एअर इंडिया, मागीर कतर एअरवेज, दुसरी एकमेका कंट्रीन आतां वचना. इवन गल्फान पासून रूट बंद केलो आहाय, एअर स्पेस आहा तो बंद केलो आहा. कित्याक हें जें आतां टेंशन चलत तें गल्फान, तेका लागून ही जी आयची अपडेट दिल्या. कित्याक जायत जाणां तुमी न्यूजार बी चोयलां आसतलें. ओके, पूण आमकां हिंग कांय हें हितून इफेक्ट ना. ओके, ते सायडीक जें कितें घडलां न्ही मातसो दुबय बी ते सायडीन चड जालो आहा. इवन बॅरीन पासून, इवन हिंग क्विट पासून जो न्यू एअरपोर्ट आहा टर्मिनल 1 थिंग पासून जायतें हें जालो आहा. जे हिंगाचे कोण काम करतले ते बी इंजर्ड जालो आहाय. ते हॉस्पिटलां आहाय बाबडे, तेंचे पासत मागाय, सगळ्यां पासत मागाय. हें जें क्विट सिट्युएशन चलता आनी आख्खे गल्फ कंट्री सिट्युएशन चलता बेगीनूच हें काबार जावन आनी सगळे बरे भशेन आमी सेफ्टीन आहल्या पुरो मागोता. आनी कांय ना, कित्याक जायत जाण घरचीं न्ही टेंशनान आहाय, टेंशन काडटाय आपल्यागे चेडो भायर आहा, चेडूं भायर आहा, तेगे कितें जालां. तेका लागून चिंतिलें एक तुमकां मॅसेज दिवया आमी सगळें सिट्युएशना लागून. आनी हांवें काल म्हगे फ्रेंडाकूय फोन केल्लो दुबय, तेणें बी म्हाका विडियो घायलोलो तो हांवें तुमकां पोस्ट केलो चोय म्हगे शॉर्ट्स युट्यूबार, तेजेर घायले. जावं म्हगे फेसबूक चॅनल आहा तेजेरूय पोस्ट केला. आनी इंस्टाग्रामार हांवें कांय सद्या घायलो ना. इतली सद्या अपडेट आहा आयची. आनी हांव चोय आतां कामार आहा. आतां जेवणा येयलोलो आनी मातशें परतून ड्युटीर वचपा जाय कित्याक रमजान चलता. सो सगळें ओके आहा. तुमी बी बरकून गोंयानूय सिट्युएशन मातसो हें जालो आहा चोय, आहलो आहा ह्या दिसांनी. सो सगळें बरे भशेन सांबाळाय, एकमेका सांबाळाय आनी बरकून आमी रावपाचीं. ओके, सो कितें आहल्यार तुमकां हांव सांगता. लास्ट हांवें विडियो केलो चोय ते भुरग्याचेर बाबड्याचेर, तो विडियोचेर म्हाका जायतो तुमगे रिस्पॉन्स येयला. थँक्यू फॉर वॉचींग. सगळीं आमगे गोंयकारां जायत म्हाका मोग दिताय. सो म्हाका बरें दिसता विडियो करपाक आनी तुमचे मुखार कितें तरी एक बरेंपण दवरपाक. सो बरकून गायज आं. आनी जे दुबय आहाय, कतर, सावदी, बॅरीन कोण काम कोत्ताय आमगे गोंयकार जावं सगळे इंडियन्स आख्खे सगल्यांनी बरे भशेन रावपाचें आनी प्रे करपाचो हें सगळें जाता तें बंद जावपाक. कित्याक ही इरान जी कंट्री आहा न्ही ही वेरी क्लोज बाय आहा चोय. क्विट जाली इराक जाली इराण, सगळे नेबरींग कंट्रीज. सो हें जाता चोय. हितू वर्सांनी आतां हिंग क्विट जालें ते भशेन. सो कितें करया, हो सगळो न्ही टायम म्हणजे टायम सांगून येना कितें जायत तें. सो आनी कितें तरी अपडेट आहा न्ही जाल्यार हांव दिता तुमकां. दुबयची जावं कतर, कुवेट चोय अशें अलार्म वाजता आयकूं येता. हिंग न्ही अलर्ट घालता, अलर्ट. आतां क्विट न्ही इस्कुलां आहाय ती पासून ऑनलायन केलो आहाय. इस्कूल जावं युनिवर्सिटी आनी कितें कितें आहाय तितलें ऑनलायन केलो आहा. कित्याक हें जें घडलां म्हूण काल प्रॉब्लम जालो तो व्हडलो. सो तुमी चॅनलार न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय आं. आनी मागीर आमी मेळचे नेक्स्ट व्लॉगान. सो गायज हें चोय हें हिंगा सगळें सिट्युएशन. ही विलेज ही आमगे विलेज, आमी काम कोत्ताय थिंगा क्विट विलेज. ही यारमुक विलेज चले हे भशेन. हांव चोय मातसो आतां भायर येयलोलो हिंग काम करपाक. थोडें आमगे काम आहलोलें. थंय फाटल्यान बरीं झाडां आहा चोय चयलें. सो कितें अपडेट आहल्यार तुमकां हांव सांगत मागीर आं. बरकून चलय. उडोय तुमकां बॅक सायड दाखयलेली आनी ही फ्रंट सायड चोय हे भशेन हिंगा क्विट.